हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, आता न्हू इवनिंग जाल्या. ओके, अराउंड 4:30 कितें तरी. ओके, आयज बाबाक हा डॉक्टर विजीट, ताका इंजेक्शन हायज. सो आता हांव रेडी जाला. ओके, आनी आता बाबाक फटाफट रेडी करता आनी आमी डॉक्टरा कडेन वचपाची प्रायवेटान. सो थिंगासर वचपाची. ओके, 5 o'clock डॉक्टर येता. सो हांवें कॉल करून अपॉयंटमेंट घेतलो. सो आता बाबाक रेडी करता बेगी बेगी. तो आतां टीव्ही पळयता. टीव्हीचो सावंड हांवें मातसो म्यूट केला, जाल्यार मागीर बॅकग्रावंडान आवाज कॉपीरायट येता न्हू. बाबा हा हांगासर आनी हांवें बाबाचें आउटफीट काडून दवरला. येल्लो आनी ताचे वयर टी शर्ट. हाय मेक फर्स्ट. हाय मेक. हाय हाय. लेट जाय जाल्यार मागीर रावचें पडटा थिंगासर. आनीकूय पेरंट्स आसता न्हू, भुरग्यांक बी घेवन येतात थिंगासर. सो ताका लागून पांच हाका रेडी करता आनी भायर सरता. ह्या दिसांनी पावस बी ना, बरें जालां, वेदर बरें आहा. खबर वत येता. रोपूय हांवें भायर वयर टॅरिसीर घातलेलो आसा, तो भितर काडटा. असो येता म्हणल्यार काळोख जातलो आनी पावस येता जाल्यार भिजतलोय बी. सो ताका लागून तो रोप बी काडटा भितर आनी भायर सरता आनी हांव तुमकां मागीर मेळटा. ओके. आनी हांवूय न्हू फ्रेंड्स म्हजो ब्लॉग जायते दिसांनी पळय स्टार्ट करता आयज. ह्या दिसांनी हांवें ब्लॉगींग बी कांय करूंक नासलें बिकॉज म्हाका येतालो जोर आनी थंड जाल्लें. ओके, तुमकां आवाजार कळता आसतलें. आतां म्हणटा रिकवर जालां, तितलें ना म्हाका थंड, बट आवाजार मातशें कळता आसतलें तुमकां न्हू. आवाज म्हजो मातसो चेंज जाला. ओके, सो जालें 1 week सुमार म्हाका थंड जाल्लें. जोर म्हणटा म्हाका 1-2 दीस कितें येयल्लो. ओके, आनी थंड आहलें म्हाका 1 week जालें. आतां रिकवरूच जायनासलें कित्याक तें कितें वायरल कितें येयलां म्हणटा न्हू, जोर बी. हेका आंतोनिकूय येयलो. देरेबेन सडनली आमी थंड पियोंक ना, कांय ना, खंय वचोंकूय नासली, भायर बी सरोंक नासली. बट सडनली तेकाय जोर येयलो. मागीर रोकडो 2 दिसांनी म्हाका जोर आनी थंडी. ओके, सो आतां मातशें म्हाका बरें दिसता म्हण हांवें म्हटलें ब्लॉग स्टार्ट करतलें म्हण. ओके, आनी ताचे पयलीं हांवें ब्लॉग शूट केल्ले आहले, बट एडीट हाफ एडीट बी करून दवरलेले हांवें. बट म्हाका मागीर तें थंड बी जोर बी येयल्या प्रमाणे जायना न्ही तें फोनाक बी पळोवपा स्क्रिनी बी. सो म्हाका तें पॉसिबल जायनासलें. ओके, तरी आयज हांवें एक एडीट करून व्हिडिओ घायला. एक्चुअली ताका आनीक हांव कंटिन्यू करूंक आसलें, बट मशीन जायना म्हण हांवें तो हाफूच घायला. ओके, जस्ट 4 मिनटाचो ती जाला तो. सो आनीक एक उरला म्हजो आनीक व्हिडिओ एडीट करपाचो. सो पळयता फाल्यां बी ट्राय करता. ओके, आनी कालूय करपाक आहलें ब्लॉग, बट म्हाका जायना जालें करपाक. ओके, कालूय म्हाका बरें दिसनासलें जिवाक, ताका लागून हांवें मागीर ब्लॉग बी कांय करूंक ना. ओके, सो आयज हांवें म्हटलें करतलें, कित्याक इफ मागीर करूंक म्हणजे आवसाय काडूय जाल्यार मागीर तें ब्लॉग बी स्टार्ट करूंक पावना, मागीर थिंगात उरता तें, ताका लागून. ओके, सो कित्याक म्हाका थोडेशें तुमचें कितें शेरूय करपाक जाय. हांवें कितें बाय करून हाडलेलें पळय तें. ओके, सो पळयता ह्याच ब्लॉगान मागीर तुमकां दाखयता. इवनींग टायम दाखयता तुमचे रातचे. डॉक्टरा येसांग येता, बाबाक मी सगळें रेडी बी करता, बाबाचे रातीक न्हिदोंक बी घालता ताका. आनी मागीर हांव तुमचेशी शेअर करता, कित्याक हो दिवचो ना करपाक, हो मागीर आबुसपणां करता न्हू. आनी टीव्ही लायत जाल्यार मागीर आवाज बॅकग्रावंडान येता. सो म्हाका टीव्ही लावंक नाका. ओके, सो बाबाक हांवें रेडी केला आतां जस्ट, आनी आतां आमी भायर सरता. हाय फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स, हांव तुमकां आतां मेळटा. ओके, स्टार्टींग ऑफ द ब्लॉग हांवें तुमकां सांगलेलें पळय, मागीर मेळटलें म्हण बाबाचो डोस घालून, बट म्हाका पॉसिबल जावंक ना शूट कांय करपाक. ओके, डोस बी घालून हाडलो बाबाक आनी घरा पावता म्हटल्यार आमकां जाली लेट. कित्याक न्हू फ्रेंड्स, आमकां नंबर मेळ्ळो समथींग 7 or 8 कितें तरी मेळ्ळो आमकां नंबर. ओके, सो थिंगासर आमकां 6:30 7 o'clock थिंगाच जाली. हय, 6:30 कितें तरी जाली आमकां थिंगाच. सो ताजे प्रमाणे घरा येता बी तुमी जाणा एज युजल घरा येता, मागीर न्हांवता करता म्हणल्यार सांजचो तो वावर आसता न्हू. सो मागीर घरा येयली, न्हांवता, मागीर टेस्ट करता, जेवता बी म्हणल्यार म्हाका टायम जालो. ओके, सो आनीक हांवें ब्लॉग कंटिन्यू कांयच करूं. सो आतां आपला ब्लॉग कंटिन्यू करतलें. ओके, सो जस्ट आतां फ्री जाला आनी म्हाका थोडोसो आतां रूम घडी करपाचो आहा. ताचे पयलीं हांवें म्हटलें कितें तुमचेशीन कितें शेअर करतलें म्हणून. शेअर म्हणल्यार म्हाका न्हू म्हजो वॉर्ड्रॉप पळय, हो हें काबड आहा न्हू म्हजो, हो म्हजो काबड आहा न्हू, तो म्हाका सेट करूंक जाय. ओके, एक्चुअली तो क्लीनूच आहा, म्हणजे हांवें ऑलरेडी क्लीन केल्लो तो त्या दिसा, रोप बी घडी करून दवरलेलो. बट म्हाका न्हू ताका थोडेशें हें घेवंक जाय आहलें, लायक वॉर्ड्रॉप शेल्स येता न्हू ती,
रोप घालून बरो सामको दवरूंक मेवता तो ते घातले की वॉर्ड्रोबूय म्हणजे बरो दिसता सामको नीट आनी क्लीन सामको. सो ते हांवें थोडेशे न्हू ऑनलायन ऑर्डर केल्ले. सो म्हाका दिसलें की तुमचे हांव शेअर करतलें कित्याक इफ इन केस कोणाकूय जाय गरज बी पडली जाल्यार युजफूलूय जातलें थोड्यांक न्हू. सो तेका लागून जालें इले 4 दीस जाले हांवें ओपन करून पळयलें. सो म्हाका दिसलें म्हाका तुमचे शेअर करूंक हें कित्याक कोणाकूय यूज जातलें म्हणून. हांवें चिंतलें की जेन्ना हांव म्हजी काबड ऑर्गनायज करता बरे भाशेन तेन्ना तुमचे शेअर करतलें म्हणून. क्वॉलिटी बीन ताची बेस्ट येयल्या सामकी म्हाका जाल्यार लायक जाली. ओके तेचे पयलीं न्हू फ्रेंड्स हांव तुमकां म्हजो न्हू रूम दाखयता. हांवें लास्ट 2 विका फाटीं हांवें म्हजो रूम मेक ओवर केल्लो. ओके सो रूम मेक ओवर आसा हांव तुमकां धाकटोसो शॉर्ट दाखयता की घेता हांव आतां. त्या रुमान लायट्स बी घायल्या पळय त्या तुमच्याशी शेअर करता. ओके आनी ताचे उपरांत मागीर हांव ते तुमच्याशी शेअर करता जे ऑनलायन काबड ऑर्गनायझर्स हाडल्या न्हू ते पळय ते. ओके सो फ्रेंड्स हे भाशेन आमच्या रुमान लायटी घायल्या आमच्या वॉलाक आनी हो स्टिकर घायला. हो स्टिकर हांवें ऑनलायन ऑर्डर केल्लो आमच्या फ्लिपकार्टाचेर. ओके सो तोय लायला बरो दिसता पळोवपाक. आनी हो ड्रीम कॅचर हिंगासर लायला पळय तो हांवें हेका लायला बल्बाच्या हेका. सो तो ड्रीम कॅचर हांवें केल्लो ऑनलायनूच. ओके सो फ्रेंड्स ही पळय ती हांवें ऑनलायन ऑर्डर केल्ली पळय ती. ओके तुमकां ओपन करून दाखयता हांव एक. ओके सो पळय ओपन केली न्हू. ओपन केली की ही हा. ओके बॉक्स टायप आनी क्वॉलिटी बी बरी आहा तेची म्हाका जाल्यार लायक जाली सामकी बेस्ट आहा. सो म्हाका न्हू ते फ्रेंड्स 3 येयल्ली. ओके दॅट इज 250 समथींग 3 येयल्ली ती. ओके आनी ताका बरी सामकी कावरूय आहा कवर करपाक. क्लोथ्स घायल्या उपरांत ताका कावर करपाक कावरूय दिला तेंच्यांनी. 3 येयल्या. सो हे भाशेन दवरल्या बाबाचोच रोप घायला दॅट इज बरो रोप. मागीर आमचो डेली यूजाक यूज जाता पळय तो. आनी खंय भायर सोदता न्हू मार्केटान बी वयता तेन्ना घालता रोप न्हू पळय तो. ओके सो हे पळय हे ऑर्गनायज करून दवरल्या. ओके हे पळय हे भाशेन तेजे हांवें घातल्या ऑर्गनायज करून आनी बरें दिसता पळोवपाक. आतां क्लीन सामकें आनी स्पेसूय जाली म्हाका पळय हिंगासर स्पेस जाली. प्लस हेजे वयरूय म्हाका कितें दवरूंक मेळटा कित्याक कावर्स आहा न्हू तेंच्यांनी दिल्ले. सो टेंशन ना कांय. ओके बरें आहा सामकें सिस्टमॅटीक सामकें डिसेंट पळोवपाकूय बरें दिसता. सो इन केस तुमकां कोणाक जाय बी जाल्यार म्हाका सांगा तुमकां लिंक शेअर करता तेजें. ओके सो हिंगासरूच न्हू फ्रेंड्स हांव म्हजो ब्लॉग एंड करता आनी काही कंटिन्यू करना ह्या ब्लॉगान. सो इफ तुमकां म्हजो ब्लॉग लायक जालो आयचो जाल्यार लायक करा शेअर करा मागीर चॅनलाक सबस्क्रायब करा. ओके आनी हांव तुमकां मेळटा म्हज्या नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन सी यू बाय गुड नायट.